सोरो पिवपाच्या रेसीत गोंय राज्याच्या लोकांनी पुराय देशाक फाटी उडयल्या। पुराय देशातल्या लोकां भितर गोंयकार सगळ्यांत चड आणि सगळ्यांत चड फावटी सोरो पितात असो राष्ट्रीय परिवार भलायकी खात्यान केल्ल्या सर्वेक्षणात मुखार आयला। गोंयचे 60% दादले जाल्यार 4.8% बायलां सोरो पितात। पळयात हो खासा रिपोर्ट। हे तुमकां मजेशीर दिसूं येता, पूण गोंय आनी सोरो हाचो संबंद मनीस आनी ताचे सावळे सारकोच आसा अशें म्हणप चूक थारचें ना। कारणूय तशें आसा। हालींच जाल्ल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या मतांत गोंयांतले दादले हेर राज्यांतल्या दादल्या परस चड सोरो पितात। तशेंच 15 ते 49 वर्सां पिरायेचे 59% गोंयकार सोरो पितात अशें ह्या सर्वेक्षणात दिसून आयलां। गोंयांत सोऱ्याच्यो विक्रमी विक्री जावपा फाटल्यान पर्यटन तशेंच कॅसिनो सारकिल्ले वेवसाय मुखेल कारण आसा। पूण सोऱ्याचें मोल उणें आशिल्ल्यानूय सोऱ्याचें सेवन वाडत आसा। गोंयांत सोऱ्याचें कितलें सेवन जाता तें आतां आमी पळोवया। गोंयांत सुमार 60% दादले सोरो पितात, पूण सोरो पिवपी बायलांचें प्रमाण 4.8% आसा। अरुणाचल, सिक्कीम आनी आसामा उपरांत सोरो पिवपी बायलांचो आंकडो गोंयांत 4थ्या क्रमांकाचेर आसा। गोंयांत 35% लोक सप्तकांतल्यान एक फावट तरी सोरो पियेतातूच। गांवगिऱ्या वाठारांनी 61% दादले सोरो पितात, जाल्यार शारांनी सोऱ्याचो वापर 58%। हाचे पयलीं एका सर्वेक्षणात गोंयांत सोरो पिवप्यांचें प्रमाण 37% आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें, पूण आतां तें 22%नी वाडलां। ताकाच लागून सोरो जिवाक बरो अशें जरी गोंयकार म्हणत आसले तरी सोरो इतलो जिवाक बरो न्ही अशें ह्या आंकडेवारी पळयल्या उपरांत म्हणचें पडटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।